आणि दुसरें टॅरिफाचे दुसरें आसा न्ही डॉमेस्टीक जे टॅरिफवाले आसात हय. तांकां ह्या रायजान कांयच कंप्लेन करपाक पावना. ओके हो आमच्या वाचकांक इल्लो म्हत्वाचो प्रश्न. कसोच हे ना 2 वर्सां ऑलमोस्ट 3.5 वर्सां वाडोवंक ना पावर हो ह्या हाजेर. हे आतां युनीट आसा एअर कंडिशन युनीट, आमी घरान रावतात, आमी सूख भोगतात आनी इंडस्ट्रीचेर ती सबसिडी तांचेर पडटा. बरोबर. सो क्रॉस सबसिडी जी आसा ती JARC आतां कमी करूंक सोदता. म्हणजे डॉमेस्टीक आनी हाज्या फुडें टॅरिफ वाडपाक रेडीच रावपाक जाय. कित्याक कितले दीस तुम्ही 6 म्हयन्यान वाडयतले? ना पळय तो म्हणटा नाही, 2 ते नाही, 3 तशें वर्सां न्ही. वाडची ना. तो म्हणू, पण आतां पळया एअर कंडिशन युनीट 3 वर्सां पयलीं 30,000 रुपया आशिल्लो, आतां 50,000 रुपया जालो. लायटी एअर कंडिशनचे फ्युअल इज पॉवर, बरोबर फ्युअलीची रेट तीच आसा. बरोबर गाडयेची पळय तुम्ही 60 रुपया आशिल्ले 4 वर्सां पयलीं, आतां 106 रुपया जाले. बरोबर. एअर कंडिशनर पॉवर फ्युअल इज पॉवर तें वाडोवंकूच ना, तें वाडपाकूच जाय न्ही. बरोबर. सो तूं म्हणटा की गव्हर्मेंट पावर दितली, पूण गव्हर्मेंटाच्या पावरी बरोबर येवपी दरवाड आतां लोकांनी तयार रावपाकूच जाय. सो तूं म्हणटा ही म्हारगाय वाडत वचपाची. इट इज म्हारगाय अशी न्ही. म्हारगाय अशी न्ही, इन्फ्लेशन. पळय आतां गव्हर्मेंट एट पर्टिक्युलर रेट पावर घेता. हय आतां गव्हर्मेंट काय सबसिडायज करिना. आतां तो दिल्लीवाले कितें म्हणटाले फुकट पावर दिता, फुकट पावर. फुकट खंयच्यान मेळटा? 360 कोटी आमचे रेव्हेन्यू डेफिसीट बरोबर, घेता बरोबर. JARC. फुकट खंयच्यानूच मेळना न्ही. यू बरोबर. पे. आतां कितें जाता डॉमेस्टिकाक जे सबसिडी दिता पळय ते इंडस्ट्री कडल्यान पयशे घेता. ना दुसरें कशें आसा पळय, आमचें जें बिलींग आसा पळय पडला देर आर 2 टायप्स. कॉस्ट काडटात पयलीं, पावर आमकां कशी पडटा ती कॉस्ट 2 तरेन काडटात. एक जनरल एग्रिगेट लेवलान काडटात आनी एक वोल्टेज वायज म्हणून काडटात. म्हणजे हाजी हाय वोल्टेज, म्हजी लो वोल्टेज. तशें जर तेलंगणा आनी आंध्र प्रदेशानूच केलां तें वोल्टेज वायज जर कॉस्ट काडत न्ही जाल्यार डॉमेस्टीक टॅरिफ इज गोईंग टू शूट. तें तरी गव्हर्मेंटान करूं ना.